It's used for the welding inspection. So normally the residential area and दवरपाक allowed ना. So it will be used in the industrial areas. Otherwise तेका म्हणतात pit room. It's stored in the pit room. तर normally residential हेतून तेतून use करपाक शकना. Otherwise दवरूय शकना. It's illegal. So Sorry. Rate. मशीनाची 10-12 लाख. But what it measures actually? The machine used for वेल्डिंग जे असता वेल्डिंगाचो जो पार्ट आसा पळय तो रेज पास जावन तेगेलो इन्स्पेक्शन म्हणजे आमगेले झेरॉक्स कशे मशीन येता अदरवायज रेज कशे पास जातात बट ते कितें लोखणाचे रेज पास करतात लोखणांतल्यान रेज पास जाता. खंयची इंडस्ट्री हे लोखणाचे जे व्हडले व्हडले येता इवन ब्रिजीस अदरवायज जे बार्ज बिर्ज आसता व्हडल्यो व्हडल्यो. So residential area ने allowed ना? ना मशीन दवरप व्हेरी इलिगल. ओके. कितें म्हणटा तेका कितें जाणा तूं? स्पेसिफिक रेडिएशन मशीन. रेडिएशन म्हणल्यार कित्याक सांग लोखण पास जाता जाल्यार आमच्या बॉडींतल्यान पास जाल्यार कितें जावं शकता. ओके. लोकांच्या बॉडीच्यान थ्रू पास रेडिएशन पास जावपाक शकता. तो केन्ना हय इजिली. थँक्यू. 1.5 म्हयनो जालो हे लोक हांगा रावता पुलीस रेडिएशन सुद्दां जड ना. तेन्ना हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता ह्या घर मालकाक आनी तांकां जाता तितले बेगीन तेजेर कारवाय जावपाक जाय. आनी कितें दवरला पळय हांगासर ते पुलीस सुद्दां व्हरोंक शकना खंय अशें मनीस कितें ते फायर ब्रिगेड बी येवपाक जाय खंय. कसले म्हणजे इक्विपमेंट दिसता जे जमनी पोना जी दवरला ताणें ते पळय तुमी आतां पळयला ते जवळ जवळ 1 मिटर खोल बेतो घालून दवरला ते आमकां म्हणजे पळयल्यारूच तें मशीन कितें भयानक कशें आसा. पण कित्याक लागून यूज बीन करता म्हणून कितें सांगता ते? वेल्डिंग इन्स्पेक्शन करता खंय ते म्हणजे रेडिएशन ते खंय रेजिडेन्शियल एरियेन दवरपाक अलाउडूच ना सांगपाचें म्हटल्यार. रेंटल रूम न्हू. रेंटल रूम पूण ह्या सरकारान पोलीस व्हेरिफिकेशन केला म्हणटा न्ही सगळें हेंचें पोलीस व्हेरिफिकेशन जावना तेन्ना ह्या हेका घर मालकाक सामकी मोठी फायन पडपाक जाय आनी तांकां पडपाक जाय. कितले तेंप जाले रावता हांगासर आतां? 1.5 म्हयनो जालो रावता म्हणून. ओके. खंयचे बीन ते कितें कळ्ळां हे रावपी? यूपी काय खंयचे कितें आसा. यूपी. ओके.